वाटते गरमेपासून थोडी थाकाळ मेळची म्हणून लोक न्हावपाक न्हंयांचेर वतात। जांकां पेवपाक येना ते लेगीत वतात आणि उदकाचो अदमास येनाशिल्ल्यान बुडून मरतात। फाटल्या कांय दिसा सावन गोंयांत अश्यो खुबश्यो घडणुको घडल्यात। 70 मालांतल्या न्हंयांनी बुडून मरण येवपाच्या घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायत आशिल्ल्यान प्रशासन आनी आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा सतर्क जाल्यात। म्हालांतल्या कितल्याशाच धोक्याच्या न्हंये पात्रांनी न्हावपाक पुरायपणान बंदी घाल्या। मोल्ल्या पंचायत वाठारांतल्या उबगुणो तशेंच हेर वाठारांनी ह्या आदेशाची खरपणान अंमलबजावणी सुरू केल्या। आदेश मोडटल्यांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी पंचायत प्रशासनान दिल्या। हे विशींचे सुचोवणे तक्ते न्हंयेचे देगेर लायल्यात। न्हंयांच्या पात्रांनी न्हावपाक मनाय आसून कांय नागरीक नेम मोडून न्हंयांनी देंवतात अश्यो कागाळी पंचायती कडेन आयिल्ल्यो। उपरांत पंचायत प्रशासनान उबगुणो आनी हेर धोक्याच्या वाठारांनी न्हंयेत न्हावपाक पुरायपणान बंदी घाल्या। नेम मोडप्यांचेर कारवाय करतले अशें सांगलां। उबगुणो वाठारांत नागरीक व्हडा प्रमाणात न्हावपाक येतात, मात हे न्हंयेचे पात्र धोक्याचे आसा। हे आदी कितल्योश्योच बुडपाच्यो आनी मरणाच्यो घडणुको घडल्यात, म्हणून जतनायेचो उपाय म्हणून पंचायत प्रशासनान न्हंयेत देंवपाक बंदी घाल्या अशें मोल्ल्या पंचायतीचे सरपंच अमित शिरोडकार हांणी स्पश्ट केला।